एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज. सभापती महाशय, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा खातीर 20 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, स्कीम टू प्रमोट द कन्झर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकॉलॉजी बाय एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन एंड रिसर्च इन्स्टिट्यूशन ह्याच्या अंतर्गत देश विदेशात कार्यशाळा, चर्चासत्र, प्रदर्शन इत्यादी आयोजन व भाग घेवप ह्या खातीर 60 लाखाची तरतूद आसा. सभापती महाशय, राज्यांतल्या ध्वनी प्रदूषणाचेर बंधन घालपाच्या नदरेत 2 कोटी खर्चून महत्वाच्या जाग्यांचेर नॉयज मॅपिंग करपाचोय प्रस्ताव आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान CRZ नोटिफिकेशन 2011 प्रमाणे गोंय राज्याचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2011 तयार केला आणि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट आणि क्लायमेट चेंज आणि 1:25,000 स्केलचेर सादर प्लॅन अधिसूचित केला. तशेंच 1:4,000 स्केलचेर आसपी CZMP 2011 आमी सादर करपाच्या प्रक्रियेत आसा. सभापती महाशय, गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्डच्या गोवन प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत 10 नवीन मल्टी प्रोसेसिंग सेंटर ह्या वर्सा सुरू जातली. सभापती महाशय, सिडबी आणि नाबार्ड ह्या राष्ट्रीय उदरगत आर्थीक संस्था कडेन भागीदारी म्हणून निधी एकठांय करपा खातीर वर्ल्ड बँकेच्या आदारान आमी मध्यस्था वरवीं फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन क्लायमेट फंड आमी तयार करतात. ह्या प्रकल्पाची वट्ट मोल अंदाजे 1,650 कोटी रुपया आसा. सभापती महाशय, नॅशनल प्लॅन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ एक्वॅटिक इकोसिस्टम, इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर रामसार सायट अँड फ्रेमवर्क मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर रामसार सायट ही कामां 10 कोटी रुपया खर्चून चालू जातली.